भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आता ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे तिनूय असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आता 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुम्ही ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरिंग द रिजर्वेशन रोस्टर और डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुम्ही तांचो हेल्प घेतले काय तुम्ही ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलच करतले. कोटा विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेत ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो. 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जर जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणात ताजेर अभ्यास जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा पॉप्युलेशन आसा हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना की सर्वे चुकल्या नवी करपाक कित्याक सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे सर कोणाक विजय सर्जनच उरतलो स्पीकर सर हांव लग्नूय जाल्लो आहा. सो म्हाका हांव चेंज करना सर हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले.